भोवाच्या रस्तो रुंदीकरण थांबोवपाक जाय जाल्यार सगळ्या गांवकारांनी एकठांय येवन सरकारा आड लढो दिवचो पडटलो। ते शिवाय ह्या रस्त्याचें रुंदीकरण थांबोवंक कठीण। भाजपाच्या सरकाराक लोकांचें कांयच पडून गेल्लें ना असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाय आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो आमदार विरेश बोरकारान केला। भोमाच्या थळाव्या लोकांनी रस्तो रुंदीकरणाक विरोध करपाक आयोजीत केल्ले सभेत ते उलयताले। ह्या रस्त्याचें रुंदीकरण सरकाराक कशें करूंक दिवचें ना असो थाराव ह्या सभेत जाला। आमच्यान ते करूं येता पूण जाय ताका पयलें म्हणटा ते तुमचे भितर एकवट तुमी एकवट दवरात। तुमी गांवांनी मेसेज पावयता की एक हिंदू धर्माच्या नांवान पक्ष जो हिंदूंची मतां मागता तो हिंदूची देवळां काबार करून एक कोणा कडच्यान तरी पयशे घेवन रस्तो डायवर्ट करता म्हणून ही मेसेज जर आमी गांवांनी पावयली जाल्यार कोणाच्या बापायच्या नशिबान ना हो रस्तो सांगार करपाक। हो रस्तो तुमकां जाय त्या भशेन जातलोच पूण एकवट तुमी दाखयात। नवे नवे भशेन एज्युकेशन करूंक जाय, विचार बरे करूंक जाय, स्मार्ट एक्ट स्मार्ट। चड हार्ड वर्क करूनच जायना तें तकली चलोवन सारकी युक्ती आनी शक्ती शिवाजी महाराजाचे आमी खूब हे दिसांनी आयकतात सो ते आमी ते फॉलो करूंक जाय। त्या भशेन युक्ती तकली चलोवन सारकें जर केलें आनी म्हाका पूर्ण खात्री आहा पूण म्हाका गॅरंटी ना म्हणटी तुमचे एकवटाची। तुम्ही एकवट जर तुमचो सारको हात वयर काडटना लिपून काडला सारको हात वयर काडा की आमी रावतलेच म्हणून असो जर रावले जाल्यार फूल जातले ही खात्री तुमी दवरात। आनी अशी जर दवरली जाल्यार आमी तुमचे बरोबर पूर्णपणे रावता हो रस्तो आमी चेंज करतलेच ही आमी तुमकां निश्चय दिता म्हणून तो उतर आयकले म्हणून तो बरोबर। गांव राखपाक शकता जाल्यार फक्त तुम्ही हांगा जे जमल्या पळय गांवकार आमी गांवकार कित्याक म्हणटा कित्याक हो गांव जो गांव घडोवन हाडला तो ह्या गांवकारांनी घडोवन हाडला। प्रत्येक जे गांव घडोवन हाडल्या पळय ह्या आमच्या गांवकारांनी घडोवन हाडला। आनी आयज हे जे चल्ला ही दादागिरी ही हुकुमशाही चालू आसा म्हणल्यार तांकां कांयच पडलेलें ना। जे गांवचे लोक आसा तेंचे पडलेले ना, गोंयकारांचे पडलेले ना, कोण काम करता कोण धंदो करता तेंचे पडलेले ना। धंदे पोटार आड येवपाचे हो सरकार जाल्लो आसा। आयज तुमी पळया सगळी म्हारगाय वाडत आसा। फाल्यां ही म्हारगाय घेवन फाल्यां तुमकां सांगताले दुसरे कडेन सेटल जाया कितें गॅरंटी आसा? कितें गॅरंटी आसा हे 64-65 जे लोकांक जागे मेळटले, प्लॉट मेळटले, जावं घर मेळटले म्हणून कितें गॅरंटी आसा? कित्याक तो सांगता आसतना 4च सांगता जो मिनिस्टर काब्राल सांगता तो 4च घरां वयता म्हणून सांगता। तुम्ही पळयला आसता सगळ्यांक पळयला काय ना 4च घरांक मेळटले कित्याक 4 घरां वयता अशी सरकार म्हणटा। हांवें तेन्नाच ताका सांगलें की तुमी हांगा येवन इन्स्पेक्शन करपाक जाय जाल्यार आमी येता। तो म्हणलो तूं येवं नाका आमी करता। येयलो कोण येयलो? अधिकारी येयलो कोण? सरकारी मिनिस्टर येयलो, सीएम येयलो, MLA येयलो ना, कोण येवंक ना, सरपंच पासून येवंक ना। म्हटल्यार तुम्ही चिंतूंक शकता आसतले हेंची कसली सेटिंगां चालू आसा ती। किंवा ते पोंचान म्हणटाले तुमचे सर्वीस रोड आसा तो तसोच उरतलो। जेन्ना आमकां अलायनमेंट मागलो तेन्ना तेंच्यांनी सर्वीस रोड आसा तो तसोच दाखयलो आनी वयल्यान रस्तो वयतलो म्हूण सांगलो पूण एक्सप्लेन अशें आमकां प्रॅक्टिकली तेंच्यांनी कांयच केलें ना। तेन्ना आमी सरकारा कडेन कितल्या वेळा विनंती केली पण सरकारान हांगा प्रॅक्टिकली येवन आमकां कितेंच सांगलें ना। तेन्ना आमच्या बायपास मागता तेन्ना 1 वर्स जालें संजय बाब लढो दीत आसा आनी ताका आमी पाठिंबो दीत आसा तरी सुद्दां आमचें कांयच आयकनासतना अचानक ग्रॅज्युएटाचेर नांवां दिलीं तेंच्यांनी आनी नांवां दिल्या नंतर आमचे नागजरचे जे भाव आसा ते अशे की तटस्थ जाले आनी तेंच्यांनी मिटिंगो घेवपाक स्टार्ट केली आनी तेंच्या मनान एक आतां भंय पडलो की ग्रॅज्युएटाचेर जेन्ना नांवां येता तेन्ना आमची घरां वयतलीं काय कितें असो एक तांकां दुबाव पडलो पूण कोणूच तांकां उत्तर दिवपाक शकना। तेन्ना ग्रामसभे दिसा लोकांनी चर्चा केली आमचे कडेन तेन्ना आमी तांकां कांय सांगूंक शकना कित्याक आमी सरकारान काय आमकां कांयच सांगूना आनी जेन्ना ग्रॅज्युएटाचेर नांवां येता तेन्ना आमी तांकां कांय सांगूंक शकना। तेन्ना ते अलायनमेंट दिला म्हणटा आनी आमी तेंगेलें आयकत आसा। अशें करून आतां 1 वर्स जालें ह्या लड्याक तरी जाय तितको आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो ना।